सांगे वाठारांत फाटले 2 दीस जाले लायट ना। हे विशीं थळाव्यांनी वीज खात्याच्या कचेरेन फोन करून कागाळूय केल्ली, पूण 2 दीस जाले तरी लायट येवंक नाशिल्ल्यान लोक चाळवल्यात। जाता तितले बेगीन लायटीचे प्रश्न सुटावो करचो अशी मागणी तांणी केल्या। बस स्टँडार आनी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता कितलेशेच लोक हांगा लायट ना म्हणून कंप्लेन घेवन येयल्ले आसा। हे कंप्लेन सेक्शन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचें। आनी मुख्य कारण म्हळ्यार हे सांग्याचे टावन आसा थंय कितले 10 वार्ड आसा, 10 वार्डांनी खंय ना खंय तरी लायट गेल्ली आसा। फक्त तुमी पळोवंक शकता हो बस स्टँड आसा थंयच लायट आसा, बाकी एरियांनी 2 दीस जाले म्हणटा ते की लायट ना। मुख्य कारण मेन म्हणल्यार जे लायट जी वयता ती सारकी करपाक मेळना ते म्हणल्यार हांगा जे आसा फक्त 3 स्टाफ आसा हांगा आनी एक रिक्षा आसा। ती रिक्षा एक ह्या 10 वार्डांनी तशें विलेज पंचायतीकी वयता, पूण ही खंय तरी कमी पडटा। तसो स्टाफ हांगा वाडोवपाक जाय अशें जे कंप्लेनर आसा ते हांगा येवन सांगतात। तशेंच तुमी पळोवंक शकता तेंची आनीक मोठी कागाळ आसा ती म्हणल्यार जे बूक बरयतात तो सारको बरयना, कंप्लेन्यो तेंचे ज्यो आसा त्यो डिटेल सारकी आसना आनी त्या खातीर खंय तरी तांकां ती कंप्लेन आसा ती वाचपाक त्रास जाता आनी तांकां वचपाक त्रास जाता। अशेय लोक हांगा येयल्ले आसा ज्या जाग्यांनी तांकां वायऱ्यो ज्यो रस्त्यार पडल्या आसा, काजू तेंच्या घरार पडलेले आसा, ते म्हणटात की वायरी ज्यो पडल्यात त्यो खंय तरी तेंची भुरगीं भायर येता भितर येतात तेन्ना तांकां ती खंय तरी तांकां शॉक येवंक शकता। तरी सुद्दां हे जे हांगा वायरमॅन आसा ते तांकां इग्नोर करता अशें तेंचें म्हणणें आसा। तशेंच आनी तुमी पळोवंक शकतात की आतां म्हाज्या फाटल्यान लोक येयल्ले आसा तेंची कंप्लेनी पळोवपाक गेले जाल्यार सगळ्याच कडेन लायट ना सांग्यार एरियाक। जर हे लोक म्हणटात की जाता तितले बेगीन आमकां जी लायट आसा ती सारकी करची, हांगा खंय तरी स्टाफ वाडोवचो। गोमंतक टीव्ही खातीर गौरव सतरकर।